2 वर्सां पावसाच्या हुंवारान व्हांवून गेल्ल्या पोयकूळ पुलाक आतां नवें रूप मेळ्ळां। 1.5 वर्सां भितर सरकारान नवो पूल उबारून दिल्ल्यान लोकांची बरी सोय जाली। पुला सयत गांवांतले हेर रस्ते आनी साधन सुविधांची उदरगत केल्ल्यान आतां पोयकूळ गांव शारा सारको सोबीत सुंदर जाला। 2021 वर्सा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान पैकुळचो पूल व्हांवून गेल्लो। पूल व्हांवून गेल्ल्यान पैकुळच्या लोकांचे बरेच हाल जाल्ले। पुलाच्या उणावाक लागून वाळपय शार आनी गोंया कडेन ह्या गांवांतल्या लोकांचे संबंध तुटिल्ले। सुमार 2 वर्सांच्या प्रतीक्षे उपरांत पैकुळ गांवाक नवो पूल मेळ्ळा। ह्या पुलाक लागून गांवांतल्या लोकांच्या तोंडार परतून हांसो फुलला। पुला बरोबरच जोड रस्त्याची रुंदाय वाडोवन डांबरीकरणूय केला। पुलार लायटी घातल्यात देखून रातच्या वेळार लोकांक त्रास जावचो ना। पूल जावप म्हळ्यार आमच्या खातीर व्हडली गजाल। पूल व्हांवून गेल्ल्यान आमकां बरेच त्रास जाल्ले। 2 वर्सां भितर पूल बांदून दिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच सरकाराचे उपकार आटयल्यात। आमचो एक असो पूल जावप म्हटल्यार एक सगळ्यान व्हडल्यांतली मोठी अशी गजाल अशी की आतां आमकां भायर अशी खंयचे म्हणजे आमच्या गांवच्या भायर एक 70 सोडून भायर सुद्दां खंय गेल्यार लोक म्हणटा इतल्या बेगीन तुमचो पूल जालो काय म्हणटा। म्हणजे एक शक्यच नासलेली गोष्ट अशी जाल्ली आसा आमच्या गांवांत। आनी 2 वर्सां पयलीं आमचो पूल मोडलेलो। आमची अशी 2 वर्सां खूब आमी त्रास काडले, पूण त्या त्रासाचें कितें तरी फळ आमकां हे रोखडें अशें मेळ्ळें। आनी आमचे बाबा आमचे आमदार विश्वजीत राणे हेंच्यांनी हे चड आपलें अशें मन घालून हातभार तेंचो चड आसा। तेंच्यांनी इतलो म्हणजे बेगींतल्या बेगीन जावचें म्हणून खूब आपले त्रास घेतलेले आसा। हो 70 म्हाका दिसता हो भूषण वाह असो हो पूल आसा। ह्या पुलाचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हेजें लायटनींग जें आसा रस्त्याचें रुंदीकरण जें आसा पुलार पावलो काय तुका हायवेक पावला काय खंय असो प्रश्न येता। इतकें सुंदर हेजें काम जाल्लें आसा आनी ह्या सगळे पुलाचें श्रेय आमी श्री ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां दिता। तेणी हेजो फॉलोअप इतको केल्लो की प्रत्येक म्हयन्याक तो तांच्या मॅनेजराक हाडून कितें वर्क इन प्रोग्रेस कितें आसा तें सारकें इन डिटेल घेवन तेजे भायर सुद्दां इवन वॉज आवटसायड इंडिया आसत तरी सुद्दां तो थंयच्यान हांगसून रिव्यू घेतालो। म्हणून हो पूल आमकां हे इतले बेगीन शक्य जालो। नाल्यार गोंयांत आमकां खबर आसा की दांडो म्हणून आसा सांग्यार वचपाचो एक वाट आसा थंय आतां 7 काय 8 वर्सां जाले त्या पुलाक खंय खांबेच आसा फक्त अजून कांय ना। आमचो हो पूल म्हाका दिसता मॅक्झिमम 1.5 1.5 वर्सां भितर जाला असो म्हाका अंदाज आसा। आतां जर पळोवपाक गेलो जाल्यार पैकुळ हो आमचो गांव जो आसा तो सगळ्या साधन सुविधां सज्ज आसा। कित्याक आमी खंय पळयता उदक शॉर्टेज, खंय पळयता कोणाक रेंज ना, कोणाक आनी कितें ना। म्हणजे आमचे सारके आमी भाग्यवंत आमी अशें म्हाका दिसता की त्यो सगळ्यो सोयी आसा, रेंज आसा, उदक आसा, लायट आसा। येदो मोठो हो ब्रीज भूषण वाह सामको आमच्या गांवांत 70 म्हटल्यार जाता। तेजे खातीर आमी सामकें सरकाराचे तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टराचे सामकें श्रीणान उरतले। 2 वर्सां पयलीं हो पूल व्हांवून गेल्लो। पूल व्हांवून गेल्लो ते पळोवन सगळ्याच गोंयकारांचे काळीज चर्र जाल्ले। पैकुळ हो 70तलो निमणो गांव। पूल व्हांवून गेल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्ली, पूण आतां पूल परतो तयार जाल्ल्यान गांवच्या लोकां मदीं उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान पद्माकर केळकर।